फाटले कांय दीस अरविंद केजरीवालचो अरेस्ट जाल्या उपरांत जो आपाच्या मनी लॉन्ड्रिंग केसीन भितर डेव्हलपमेंट जातालो तितून गोंयच्यान आतां एक डेव्हलपमेंट जाला। गोंयचे 4 लिडरांक ईडीच्यो नोटीसी येयल्या। त्या लिडरा भितर आपाचो जो गोंयचो प्रेसिडेंट आहा एडवोकेट अमित पालेकार ताका नोटीस येयल्या। मागीर दुसरो तेंचो लिडर रामराव वाघ हांकांय नोटीस येयल्या। आनी एक दत्तप्रसाद नाईक जे 2012चे इलेक्शन जेणी बीजेपी टिकेटीचेर तालिगांवच्यान लढयल्ले आनी ते डायरेक्टली आपाकडे म्हणजे पार्टीन ना ते पण तांकां ह्या मॅटरान ईडीची नोटीस येयल्या। आनी चवथे आहा ते गोंयचे जे भंडारी समाज असोसिएशनाचे अध्यक्ष अशोक नायक हांकां अशे 4 जाणांक ईडीच्यो नोटीस येयल्या आनी 28 तारखे म्हणजे फाल्यां बिरेस्तारा तांकां ईडी ऑफिसान हजर रावपाक सांगलां। आमी ह्या सगळ्या हेंचे कडेन उलयले आनी कन्फर्मूय केलें की ईडीची नोटीस येयल्या म्हणून। अरविंद केजरीवालाचो अरेस्ट जो बिरेस्तारा जालो तेजे म्हणून 7 दिसां भितर गोंया भितर पयलो डेव्हलपमेंट। गोंया ह्यो नोटीसो ते अरेस्टा उपरांत पयल्यो येवपाक लागल्या। 4 जाणांक नोटीसो दिवन 2 जाण आपाचे फुडारी आनी 2 जाणांक जे आपाचे फुडारी ना ते कशे लिंक आहा ते कळपाक सद्या तरी मार्ग ना। फाल्यां चौगांकूय ईडीच्या ऑफिसान अपियर जावचें पडटलें तेजे उपरांतूच फुडली कितें एक्झॅक्टली आसली तेजी म्हायती मेळटली। व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी वांगडा लौकीक शिलकार प्रुडंटा खातीर।